दोन लेटरां गोंय सरकाराक आयिल्लीं आसा. एक मायन्स मिनिस्ट्रीन आनी एक PMOचें ऑफिसान. आनी हो सरकार दडपण करता, सगळे कश्ट करता की ती लेटरां दोनूय दाबून दवरपाक. हें लेटर अशें म्हणटा, हें जें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां, केंद्र सरकार एक्ट अमेंड करपाक ते तयार ना, ऑर्डिनन्सूय ते काडपाक मेळना, आनी तेन्ना ते एडवायज करतात गोवा गव्हर्मेंटाक की तुमी रिव्यू पिटिशन फायल करात. गोंयच्या एकाय फुडाऱ्याक खंय मोदी किंमत दिना. गोंयच्या एक्कूय लिडराक प्रायम मिनिस्टराची काडीची किंमत ना. गोंयचो मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, 2 खासदार, आख्खें मंत्रिमंडळ, सगळे अलायन्स पार्टनर्स 11 म्हयने जाले लोकांक फटयतात की आमी प्रायम मिनिस्टराक मेळटले, प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट मागलां म्हणून. हे 11 म्हयने मायनींग प्रश्न सोडोवपाचो सोड, प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाक हांकां अपयश येयलां. म्हणजे हे सगळे एक्सपोज जातात. आनी जे अलायन्स पार्टनर आसात की आमी मायनींग स्टार्ट करना जाल्यार मागीर रिजायन जातले, विड्रॉ सपोर्ट करतले, विड्रॉ करतले, सपोर्ट विड्रॉ करतले, ह्यो ते फक्त काणयो. आतां हें जायना म्हणून कळ्ळां. हे सगळे अलायन्स पार्टनरांनी ताबडतोब सपोर्ट विड्रॉ करून दाखयात आतां न्ही. आतां क्लियर जाल्लें आसा. लेटर आउट कराक घाला दबाव सरकाराचेर की तुमी लेटरां जीं आयिल्लीं आसा की कित्याक दाबून दवरता काय म्हणून. गोंयचे मिनेर करतात ती मागणी सारकी न्ही. ती कायद्यात आनी सुप्रीम कोर्टाचे आदेशाचे चौकटींतूय बसना. गोंय सरकार आनी मिनेरांनी जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्टात वचचें म्हूण केंद्रीय मायन्स सचिवान मायन्स मंत्रालयाक दिल्लो सल्लो प्रुडंटान 19 नोव्हेंबराक खासा रिपोर्टा वरवीं एक्सपोज केल्लो. खबर दिल्लीचे नॅशनल मिडियांतल्यान लीक जाल्ली. BJPन झाकिल्लो हो कोमो आतां इलेक्शन लागीं येता येता तशें 2 म्हयन्यांनी वाऱ्यार सोडला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.